नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनी प्रसार जेवचे जागृत जगत ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. खंयचेय एक सरकारी नोकरी आमकां मेळनासतना आमगे जबाबदारी कसले आनी कितले म्हणचे समज आमकां आसता. नातल्यारी कितलीगी लोकांक हाजे निमित्त त्रास जेवचे साध्य आसा. म्हणून आमी आयच्या उपाख्यानांत पळया. आज आमी जागृत जगताचे 38चे उपाख्यान म्हळ्यार 38 एपिसोडांत ह्या विशयार उलोवचार आसाची आनी हाजे विशयारी माहिती दितांची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ऍक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. शेख मोहम्मद दक्षिण कन्नडाचे विटला मडनूर ग्रामाचो निवासी. 1996 अब्दुल खादराले धुवेक लग्न जावन ताका 4 भुरगे. ताणी करचे कुली कामान तागेल घर चलता. तशीची तागेल बायल आमिना बीडी बांधून दीस काढता. डिसेंबर 2001 सकाळी मलविसर्जनाक व्हळाचे लागीं चमकललो मोहम्मद दनपार जाल्यार परतून येना. इतली खबर म्हणून चिंतप करतना 10 जन मोहम्मदाक व्हांवन घेवन हाडताची. मोहम्मदाक करंट शॉक मारला. बहिर्दशेक चमकलेल कडेन करंटाचे हाय टेन्शन वायर लागून आंग पुरा जोळण गेला. त्वरित जावन कोड्यालाचे गव्हर्मेंट वेनलॉक आस्पत्रेंत भरती करताची. चिकित्सा फलकारी जायनाशी ताका फादमुलस आस्पत्रेक व्हरताची. 40 दीस चिकित्सा जावन 3 लाख रुपये खर्चून हेर दीस तो मरता. विद्युत अपघातांत मेल्लेल कारण मोहम्मदाल बायल आमिना विटलाचे विद्युत विभागा वचून परिहार मागता. 5 वर्स थंय हांगा म्हूण प्रयत्न करून कडेरी उडपीचे ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशनाक येवन मार्गदर्शन घेता. हाका परिहार मेळटवे आमी मुखारचे आमगेल्या उपाख्यानांत पळया. आता मी एक व्हिडिओ पळयले. ह्या व्हिडिओन आमकां समजावन कळटा ताका मस्त ताका म्हळ्यार 40 दीस तो आस्पत्रेंत आशिल्लो म्हणून. हाजे नंतर कशें जाता ते हॉस्पिटल आशिल्ले ताणें ते फोटोग्राफ तुमी पळयल्यार कळटा कितली सिरियस म्हणून सांगून ताका कितली म्हळ्यार ताका सगळेच आंग जोडून गेलें. आनी कस्ट म्हळ्यार तो कॉन्शियस आशिल्लो. ऑल 40 days ही वॉज कॉन्शियस. आनी आनीक लायक जालें म्हणून सांगल्यार ते कॉन्शियस हे एरियांतू ताणें तागेले स्टेटमेंट परत दितना म्हळ्यार युजली एक मोर्च मनुश्य आसा पळय तो पटी सांगना ताणें तांकां सांगलें म्हळ्यार हांव थंय मलविसर्जनेक गेलेलो. हांव म्हाका कसं नाही कर न्ही थंय मलविसर्जन केलें तर ऑल ऑफ ए सडन उज लागलो. ते परत पान न्हय आनी ते परत आशिल्ले सगळे रुक्का उज लागलो. म्हाका भायर येवचें जाय न्ही म्हणून सांगून ताणें स्टेटमेंट दिलें. त्या स्टेटमेंट दिले निमित्त आमकां कळ्ळें कसं म्हणून सांगल्यार एक पटी उज लागली कशी म्हणून लागींचे 110 kV वॉट्साचे ट्रान्समिटर लायन त्या हेवी ते हाय टेन्शन वायर म्हणटात तांकां. त्या हाय टेन्शन वायर एका एक लागल्यार देंवचे सहज आमकां ते करता. ताचे खातीर आमी सांगलें ते ताजे निमित्त जालेलें म्हूण सांगलें. लेखलें आमी. मागीर जालें ते प्रूफ आमी तांकां वापस बरयलें. एका जावन गे न्हू आनी पॉयंट कसो म्हणून जाल्यार कसलेच एक्सिडेंट म्हणून सांगता जाल्यार तातूंत कोणालीय चूक आसनाच. कोणाकी चूक ना आकस्मीक जाल्यार ताका एक्सिडेंट म्हणटात. जाल्यार तांगेलें काम कर नशें नेग्लिजन्सा निमित्त केलेलें एका एक्सिडेंट म्हणाची. इवन लॉ तूं तशीच इट्स ए क्रिमिनल नेग्लिजन्स. त्या नेग्लिजन्सा निमित्त कोणाले प्राण गेल्यार त्या क्रिमिनल नेग्लिजन्सा निमित्त कोणाक जीव कपाय जाल्यार कोणाले सोत्ता कपाय जाल्यार ताका क्रिमिनल नेग्लिजन्स इट्स ए क्रिमिनल ऑफेन्स. हंतू तांगेले जबाबदार काण घेवच्याक म्हळ्यार विंगड कसले उपाय ना तांकां जबाबदार काण घेवच्याक हाय टेन्शन वायर आसलें न्हय तांणी कसं म्हळ्यार हो रुख कार चोवण घेवन न्हू
रूख कातरता आशिल्लो ते वायरा वयर पडले म्हूण सांगले लेखले आनी वरल पुरायजना वय म्हणून आमगेले ज्युनियर ऑफिसरान सेक्शन ऑफिसरान ज्युनियर इंजिनियरा सांगले ज्युनियर इंजिनियरान एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरा सांगले पुरे जनाल मन कसं म्हणाले तो कसं वचून कट करले त्या निमित्त पडले त्या निमित्त हात पडलो कसं की जालें वचले म्हणून ते नंबूचे म्हणून आम्ही कसं केलं म्हणून सांगल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल तागेले बायल चेडवांक पण सुरवेक तांणी कसन करता म्हणून जावं का आमगेले येतना ते 5 वर्स जाला ते 5 वर्स कशें जालें म्हळ्यार ती प्रति वाराक वचून न्हू ते बिटला सेक्शन ಆಫೀಸರ್ ವಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ म्हणून एकलो तागेले इन्स्पेक्टर एकला चंद्रशेखर म्हणून तागेलो मागुडगे आसा सारकी तो म्हणाल की नाही ते तुमकां खंडीत कंपेन्सेशन मेळटा कोणाले नेग्लिजन्सान जावं आकस्मिक जावं कसं नाही जावं इलेक्ट्रिसिटी एक्सिडेंट म्हणून सांगले तुमकां कंपेन्सेशन मेळटा ची हांव परत बरोवन घाला आमचो ही गेले निमून घेवन परत बरोवन घाले जाल्यार सेक्शन ऑफिसरान बरयतना ताण तशें बरयलें म्हळ्यार आमगे नेग्लिजन्सांनी ताण रूख कतकतर पडलेलें म्हणून सांगून पुरा वयची ते पुरा जाणान तशी म्हणून गेला तेन्ना आमी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक बरयलें कसं म्हणून सांगलें 5 वर्स कशी वचचे आतां कोणाला चूक जावं 5 वर्स कशी करचे म्हणून आश्चर्य कसं म्हणून सांगलें सुपरिटेंडेंट इंजिनियरींग जावं एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर खंयच्यान तूं ह्या एपिसोडाची एक डॉक्युमेंट ना तांणी युजली तशी म्हणजे हळे बद्दल नंबर इरला म्हणून आतांचे डिले कसं जालें म्हळ्यार रुटीन त्या रुटीन ते म्हणचे 5 वर्सां नाशिल्ले जाल्यार आमगे लागीं तागेले पुरा रेकॉर्ड्स आशिल्ले तीन बरयलें कागद तांणी बरयलें रिप्लाय हें तें पुरा आमगेलें आशिल्लें आमी तांकां सप्लाय करपले आमगेलें आसा कळ्ळा म्हूण सांगून तेंचे फुडें आमकां दिसलें पळया आतां तांगेलें कंटेन्शन म्हळ्यार इट वॉज एन एक्सिडेंट म्हणून सांगून बट मे बी इट्स ए क्रिमिनल नेग्लिजन्स पळया म्हणून स्पॉट ऑफ इन्स्पेक्शनाचे पयलींची सुडल्या विटला दोकून खंयची भितर वयचे आसा ते मड रोड पुरो आसता पळयल्यार एक ब्रिज आसा त्या ब्रिजा लागीं ताण बशिल्लो जागो आसा ते तुमी पळयत तांतू ते वायर सम दिसता एक्चुअली आम्ही फोटोग्राफ काढले तेन्ना वायर दिसनाशिल्ले आम्ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर वचून घेवन वायर काडले तांतू कसं दिसता म्हणून सांगल्यार रूख आसा पळय तो त्या रुखाचे काय उणे म्हळ्यार 20 फीट येतर वायर आसा ताणें गेल्ल कट करतना गेल्ल रुखा वायरा वयर पडका जाल्यार गुरुत्वाकर्षण शक्ती कसं आमगे लॉस पळय तेच पटी म्हणून जालें गेल्ल वयर उडची कशी This was the only proof we have. There it is not an accident. It was a negligence by your department. म्हणून प्रूव्ह केलें प्रूव्ह करून घेवन तांकां पटयलें आनी नेक्स्ट फोटो तुका दिसता तो बशील खंय म्हूण पळय तो बशील खंय म्हण हांगा आनी थंय खंयचे कारणा खातीर पळय ते विंगड खंयचे उजी लागचे खंयचे स्कोप ना See, these are the two things we wanted to prove. There is no provision that थाण कशें ते रन अप केला हांवें कशें नाही केला कशें नाही करता साध्य ना ते एक तोडवो ते तोडाले गशें इतलें प्रूव्ह केलें मागीर आमकां कळ्ळें आनी तेन्ना बरयलें तेन्ना नेक्स्ट तूं पळय तागेलें लेटर आमकां आमगेलें कशें हें ना म्हणून प्रूफ कशें ना डॉक्युमेंटय ना खंय आतां डॉक्युमेंट खंय गेले म्हणून म्हळ्यार कोणाले आजी कितें कोणाकी कर्मा कितें करचेशें न्ही तांणी ते कसं म्हणून सांगल्यार असल पर नेग्लिजन्स केले तांणी कशी कोर्टा गिटा वचनाची तांगेले दूड गिडू कसं ना त्या फॅमिली पळयल्यार पोटा उज्जाशी इतलो त्या फॅमिली फोटोग्राफ पळया तुमी ते पळय तांचो 4 जण चेडूं ती एकली बायल तागेली ते 4 जणांक हांगेले फोटो काडले हांनी ह्या नमुने परिस्थिती असताना ब्लड अर्नर मेल्लेले तेन्ना ॲज पर द लॉ विदिन 15 days दिवका म्हणून असं तुम्ही 5 वर्स कशी काढले दॅट इट सेल्फ इज अ पनिशेबल ऑफेन्स कसं करणी म्हणून सांगितलं आम्ही 3 महिने लागलीची त्यानंतर
करी म्हणून पेपर आर्गल नंतर ताजे लास्ट पॅराग्राफ हे पळयलें आता हे आर्टिकल बरोवन घेवन तागे लेटर पुरो प्रति एक घाले आनी लास्टाक एक सान एक अपील टू द पीपल नेक्स्ट पळय ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಣೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸುವಿರ. ವಿಳಾಸ ಮೇಲಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿಳಾಸ TH ಸಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಝೋನ್, KPTCL, MG ರೋಡ್, ಹಾಸನ. या पेपरार घाल्ले कितले ते एफेक्ट जाले म्हणून सांगला री. त्या काळार री 17 की 18,000 जणांनी तांकां बरयलां. बरोवन घेंगी न्हू हे हांगा तुमगे एक्शन कशें लागे विचारायचं. आमी हांगा लोक येवन घेवन हासना तुगे ऑफिस आयतार बसतात असल पुरा कागद बरेल पडटाक तांणी भिवून घेंगी न्हू हांगा येवन घे न्हू. ताजे नंतर 15 दिवस भितर कशें जालें ಕೂಡಲೇ ತಂದು ಹುಡುದಿಲ್ಲ. कंप्लीट तिगे कंपेन्सेशन हें तें पुरो दिलें. कंपेन्सेशन बरयतानाय तेंकी 4.5 की 5 लाख रुपये कितें दिले. दितना तिगेले एक बरोवन गेले. आमी म्हणाले तूं कसन बरोवन गेले दस्खत घाले तेन्ना तेजे फोटो काडून घेवन झिरॉक्स काडून घेवन म्हाका दिवका म्हूण सांगलो. तांणी कसन बरयलां म्हळ्यार तांतू हें ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ರುಜುವಾತಾದ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು दलनवे हे वपास तीन हान दिल म्हणून आम्ही बरे 1000 तुका जाले कोण प्रूव करचे पण तेन्ना आमी आमगेले प्रूफ वपास पेपर घालतात वपास ते गेल्ले आमी प्रूव करतात ती तुम्ही प्रूव करचे गती ना ते तागेले लिमिट न्ही तुगे लिमिट म्हणून नेक्स्ट आर्टिकल गेल्ले ओरिजिनल आर्टिकल त्या नाशिल्ले नेक्स्ट आर्टिकल गेल्ले ताजे नंतर सुद्दी ना ಕೂಡಲೇ हाण घेवन तिगेले दुड्ड पुरो पावयले हेचे पुरो जालें. ते आर्टिकल कितले एफेक्टिव्ह जालें म्हणून सांगले री 4 जणांक त्या दिवस लागून तांणी स्कूला समय वचचे न्ही खंय 5 वर्स स्कूल वचचे न्ही 5 वर्स म्हळ्यार स्कूल दूर आसा लागीं स्कूल खंयचे लायक ना हें म्हणून सांगून एकलो कृष्ण शेट्टी म्हणून सांगून एकल्यान दुबयन तुवें वाजून घेवन ताण पडयले की तांणी कंप्लीटली SSLC जावती ग्रॅज्युएट जावती तागे कंप्लीट खर्च हांव पळयता म्हणून सांगून त्यावेळी एक इन्सिडेंट जालें. म्हळ्यार तांचे विशय कसो म्हणून सांगलें इतलेची हें ऑर्डिनरी जनाक अपील जाता जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिशियल्साक जाल्यार जायना. तांगे जबाबदार ती एक एक्सिडेंट जाल्यार म्हळ्यार इलेक्ट्रिकल एक्सिडेंट मॅक्सिमम जावचे आमगेले कंट्रींत मात्र कसं जाल्यार म्हळ्यार ओपन वायर अशें आमगेले कंट्रींत मात्र वेगळे कंट्री पूर अंडरग्राउंड वायर आनी केबल वायर्स ओपन अशें आजी के जाल्यार आस सगळी म्हणून जाल्यार इंडियांत मात्र आनी खंयची थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आसच्या पुरो आफ्रिकांत फिलिपायन्सांत हांगा थिंग आसच्या पुरो जाल्यार मेगा मस्त डेव्हलप्ड कंट्रींत ना. आमगे डेव्हलप साधारण आमगेले अंडर डेव्हलप न्ही आता आमगे डेव्हलप्ड कंट्री जाल्यार आमगेल्यान हीच आसा. इलेक्ट्रिकल एक्सिडेंट्सा खातीरच सेपरेट फंड तांणी दवरता म्हणून सांगून आसा. ಕೆಲವು ಜನ ಆತ म्हळ्यार हाय रायज बिल्डिंग्स पळय येता ती 3rd फ्लोर 4th फ्लोर ते वायर लागीं आसता कितले जण ताका आपडता चेडू गाळीपट म्हणून सोडचे आसता आमगेले ते असं मस्त केसांत कांय 1000 केसांत आमी कंपेन्सेशन चेडू घेवन दिला कोण कोण ते एफेक्ट जालेले पुरो त्या निमित्त आमकां ते लॉ सगळं गोत आशिल्लें तांचो नेग्लिजन्स म्हळ्यार कशें तांणी स्पेसिफाय केला त्या निमित्त हें पुरो करून घेवन हें खाली पब्लीक ओपिनियन क्रिएशन करशाक आनी तें क्रिएशन केल्यार कशें एफेक्ट जाता म्हणून सांगलो आमी मस्त कसं काम केलें ना खाली एकच म्हण तांगेलें ऑब्जेक्शन आयिल्ले निमित्त आमी ते स्पॉटार वचून घेवन वय की न्ही हाण कट केलें तेन्ना तें जालें की न्ही म्हणून सांगून तें प्रूव करच्याक मात्र गेलें शिवाय न्ही जाल्यार हें कोणी कॉमन मॅनांनी असेल काम करूं येता कसं कश्ट ना हांव मार्गदर्शन दिवच्याक कसलेंय प्रॉब्लेम ना जाल्यार म्हाका एक बेजार म्हळ्यार सगळे कर्नाटकांत
असल कितलं ऑर्गनायझेशन आसा जनसामान्याक हेल्प करचें आनी म्हाका एक कश्ट पूण दिसना आमकां एक नॉलेज आशिल्लें कोणाला एक करच्याक असल एक सेंटर्स कावन्सिलींग सेंटर्स हें करचें कसन करता सोडून म्हाका कांय कळना हाजे निमित्त पळय एक हें जालें निमित्त हे वाचून घेवन कितली इलेक्ट्रिसिटी एक्सिडेंटाचे पळय केस वापस वापस घेतले आमकां अशें सांगिल्लें तांणी आमकां कंपेन्सेशन दिन आशिल्लें अशें पुरा त्या निमित्त असले एपिसोड्स कसन सांगता म्हूण सांगल्यार इंजिनियर्स जावन अशें पुरो तांणी मस्त शिकून अशें पुरो जाल्यार सामाजीक प्रज्ञे आनी तांगेले कर्तव्य प्रज्ञे ते ना म्हण जाल्यार असलें 5 वर्स थंय एक फॅमिली सफर जावचें हें चुको वयता म्हूण म्हाका दिसता. तुमी भारी लायक संदेश दिले अखेरी तुमके इतले तुमकां छंद जावन हे एक्सप्लेन केलेले तुमकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार. तशीची आमगेले जागृत जगताचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.